गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. दिवचलच्या म्हावळी वाठारांत काजी रानांक उजो. काजी रोपांक उजो लागपाची ही सेगीत तिसरी खेप. काजकारांच्यो हुयेली. कुडका राखणे वण्टींचे बाबत काम. बोटांनी खरपिल्यार निखळटा कॉन्क्रीट. पायपलायनीचेर बांदल्या वणत. देखून पायप चॉकअप जावन आडावला उदक. चिंचणीत तापला वातावरण. हायवे 66 खातीर परत थळाव्यांचे जमिनीचेर आक्रमण. पंचायत म्हणटा आमकां विश्वासात घेतली ना. बायपास करपाचे मुख्यमंत्र्याक गाराणे. आणि आता पळय आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुडका सांत आंद्रेची राखणे वण्टीक लागून थळावे आनी पंचायती मदीं वाद चल्ला. रस्त्या कुशीक बांदलेली ही वणत PWDच्या उदका पायपलायनीचेर दवरल्या, जाका लागून पायपलायन ब्लॉक जाल्या. थळाव्यांनी पंचायत प्रकल्पाच्या तर्काचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां. आयकात आमचो रिपोर्टर विन्सेंट रोजारियोक. आतां आमी आसा ते कुडका पंचायत वाठारार आनी आतां हिंगा हें रिटर्निंग वॉल इतले इनकम्प्लीट जाल्ले आहा, चाळलेले आहा. आनी ते सांगता ते भाशेन आतां हे बिफोर गणेश चतुर्थी. आतां गणेश चतुर्थी जावन गेली, तेज्या उपरांत दिवाळी जाली. दिवाळी जावन क्रिसमस जालो, न्यू इयर जालो. आतां हेचो आजून सारको मूर्त मेवना काय, ही आतां शिगम्याक रावता काय, वो शिगमो जावन इस्टराक रावता काय हें रिटर्निंग वॉल बांदपाक. ना जाल्यार म्हाका दिसता हेंका अशें कितें आहा आसतलें, हिंगा कोणाची बली जायी वो हिंगा कोण मोरोसोर हे रावता आसतले हें करपाक, बांदपाक ही वॉल. कित्याक आमच्या गोवोरमेंटाक म्हाका दिसता अशी संवय आहा, कोण मोडल्या बगर कोण मेल्या बगर कोणाक कितें अपघात जाल्या बगर सॉरी टू से जाल्यार हिंगा त्या आदीं हें कसलेंच काम हिंगा इनकम्प्लीट जावचें ना. आनी सांगपाचें म्हणल्यार एक कुडका विलेज पंचायतीचे 2 ग्रामसभा जाल्यो, पूण एक ग्रामसभा दोनूय इनकम्प्लीट जाल्ल्यो आहा. हो प्रकल्प फाटले कितलेशेच म्हयने जाले अर्दकुटो दवरला तो दवरला, पूण वण्टीचो दर्जोय बाबत आसा. ती फोडपाक कुदळ फावड्याची गरज ना. मांजरांनी खरपिल्या लेगीत कॉन्क्रीट निखळटलें. हे वण्टीक पळयल्यार कॉन्ट्रॅक्टर सामको गलगल्याक येयला काय कितें अशें दिसता. हांवें ते दिसा सरपंचाक विचारलेलें ही प्लम कॉन्क्रीट काय RCC कॉन्क्रीट हें वॉल काय म्हणून. कित्याक ती माती रिटेन करपाक RCC वॉल जाय आनी हेका फावंडेशन ना. हेका मिनिमम 60 तरी फावंडेशन सकयल वचपाक जाय. हें वयल्यावर बांदलां, फाल्यां हिंगा माती फील केली, दुसरे बसीक जर वाट दिता जाल्यार फुटोन भुरगीं लागून बस पत्तोंग आहा हिंगा. पूण आनी सरपंच विचारलें हो टेंडर कसलो पास जाला. सरपंच म्हणटा आपल्याक कांय टॅक्निकल खबर ना. या अर्दकुट्या प्रकल्पा विशीं पंचायतीक विचारलें तेन्ना पंचायतीन कागाळदाराच्या माथ्यार आरोपांचो बुडकुलो फोडलो. राखणे वणत उदका पायपाचेर बांदल्या, ताका थळाव्यांनी हरकत घेतल्या. आयकात सरपंचांनी कागाळदाराक. पूण तिका आतां लोकांची सेफ्टी बघ तिका कांय ना. सकयल अशें पडल्यार बा सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बा कोणाची कितें आहा. कित्याक तिका आतां ते फोणकूल आहा सायडीक आनी तिका गाडी बा कितें गाडयो पडटाच. पूण आतां तिका आनी कोणाकूय मनीस बा पडल्यार तेंची कितें इंजरी जाय जाल्यार तिका सेफ्टी कांय जालो न्ही करूंक ते म्हणपाक नाका म्हणपाक लागला. कोण म्हणूक लागले सो ताका लागून तेणें ऑब्जेक्शन केल्लें. म्हाका म्हणपाक लागला पूण ते रिटर्निंग वॉल अंगणवाडी कडेन रस्त्याचे ते कित्याक लागून तुमी ऑब्जेक्ट केल्ले ते? ऑब्जेक्ट केले कित्याक लागून तेजेर रिटेनिंग वॉलाचेर न्हू ती पायपलायन आहा न्हू, मेन पायपलायन आहा तेजेर रिटेनिंग वॉल काडलेली पयली पायपलायन उदकाची. सो ताका लागून आमी तेंच्यानी आडवयल्ले ऑब्जेक्शन घातलेलें आनी बंद केल्लें काम. सो आमकां पयलीं पायपलायन डॅमेज जाला ती करून दिवचें म्हणून सांगलेलें आनी मागीर रिटेनिंग वॉल काडपाक लायिल्ली सांगलेली तिका. सो ते तशें रेडी जायना जालें. कोण रेडी जालें? पंचायत आमची तशी रेडी जायना जाता. ते म्हणटा रिटेनिंग वॉल काड पयलीं मागीर पायपलायन घाल म्हणटा. आनी एक कुडका पंचायती कडेन झगडपी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचें मत. ही जी रिटेनिंग वॉल बांदता तेच्या पोंदाक पायपलायन आसा, उदकाची पायपलायन आसा आनी ते उदक खंय ना खंय शॉर्टेज जाता. म्हटल्यार उदकाचो जो फ्लो आसा तो कमी येता आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी काम चालू केलें. मात कोणाक खबर नासलें. जेन्ना PWDचे हांगा इंजिनियर्स येयले आनी तेंच्यांनी पळयलें की अंडरग्रावंड तेंची पायपलायन गेल्ली आसा तेन्ना मागीर तेंच्यांनी PWDन
पंचायतीक चालले की विथआउट देअर परमिशन, त्यांची परमिशन घेनासतना हें काम चालू आसलें. सो तेंच्यांनी मागीर लेटर केलें की बाबा हें समज आसा ना शिफ्टिंग करपाक जाय. सो पंचायतीक सांगलेलें की तुमी जाता जाल्यार तुमी शिफ्टिंग करा. हांवेंय सांगलेलें की तुमचे कडेन आतां तुमी शिफ्टिंग करून घेया म्हणून. बट अजून पर्यंत पंचायतीन कांय सांगलेलें ना. तेका लागून मागीर हांवें प्रपोजल घातलो आनी हांवें PWD सांगलें की हे जे पायपलायन आसा ती तुमी घालून घेवचे. तेजो ऑलरेडी इन्स्ट्रुमेंट जाल्लो आसा आनी तो फुडें गेल्लो आसा. मात खरें म्हटल्यार जेन्ना अंडरग्रावंड जेन्ना पायपलायन आसा पंचायतीन समज आपणाच्या फंडाच्या थ्रू शिफ्टिंग केल्ली नाल्यार ते फास्ट जातलें. आनी PWD कितें जाता, PWD टायम लागता कित्याक अप्रुवल सगळे कडल्यान येवचें पडटा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. बिरेस्तारा दिवचलच्या म्हावळींग वाठारांतल्या काजींक उजो लागलो. उज्यात सुमार 20 काजकारांची काजी कलमां लासून गोबर जाली. दनपारच्या कडार उजो लागलो. रमरमीत हुलोप काजी मळ्यात पातळ्ळो. शेतकारांचें बरेंच लुकसाण जालां. पळयात पुराय बातमी. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडपाचे यत्न केले. काजीक उजो लागपाची ही तिसरी खेप. हाचे आदी 2 फावट जायत्या जाणांच्यो काजी उज्याचे भक्केक पडल्यात. परत लागलेले ह्या उज्याक लागून काजकारांचेर संकटाचो दोंगर कोसळला. सगळी कलमां जळली. कितके साधारण कितके हजाराच्या वयर जातली. हजाराच्या वयर कालमां गेले. 5 वर्षाची. 5 वर्साचे. कितक्या जाणांची आता असतले ते? म्हाका 28 लोकांचे, 20-25 लोकांचे. हे कितें म्हणटा नांव गारमाळो. राव पण उजो कसो लागलो तो उजो तेवटेन येयलो नेसलेच्या फाटल्यान कडल्यान. ही तिसरी आत. उजो लागला आनी कितके तुका तुजे काजी हे ते गेले कितके गेले? कलमां आसलेली 150 कलमां जाल्ली. फाटले फावट दोनदा उजो पडलो. ती आमी सेफ केली, फायर ब्रिगेड येयली आनी हो तिसरे फावट आतां उजो. आनी हे तिसरे फावट डंपार आसल्या कारणान फूल उजो चान्सीस ना जालो की पाडोवपाक. आनी ती फूल कलमां आमी मेहनत घेतली कित्याक आमी सकाळचे शिपा सांजचे शिपा वचून उदी व्हरोन घरा कडेन म्हाका 2-3 किलोमिटरान हाडून उदी घाली कॅनान भरून आनी ते डेली शिपा ती. आनी तिच्याचो सगळो सामको काग जाल्लो आहा की कलमांची कांयच ना की लागपाक ओनू. म्हाका 4-6 वर्सां जाल्लेली आनी ओनूच ताका बरो असो तो उरयल्लो की कांय तरी आमकां तितून गावतलें आसलें उत्पन्न. ती सगळी आमची गेल्लेली आहा. कितके लुकसाण जातलें? एक नुकसान म्हटल्यार आतां कितें आमकां कलमाचें तें पीक जास्त आसता पीक तशें जे एक वर्साक एक कमीत ते 50-60 हजार तरी आमकां पीक गावतालें तेचें तें आमचें गेल्लेलें आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बुधवारा सांजवेळार कुंकळे जाल्ल्या अपघातात एके सान पिरायेचे चलयेक जीव वगडावचो पडलो. आपलो फोन काडपाक बागवतना ताणें चुकून एक्सिलेटर दामलो आनी मुखावयल्यान येवपी गाडयेक वेगान धपको दिलो. ॲम्ब्युलन्स वेळार पावल्ली जाल्यार चलयेचो जीव वाचूं येतालो अशें घडणूक थळाचेर आसलेले लोक सांगतात. आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावताक. कमी जावपाची वाट पळयना. एक्सिडेंट हे वाडत आसात. कुंकळ्यांक एक गिराण लागलेले आसात ते लागले कडेन आसा आनी ते म्हणले जाल्यार कुंकळकारांक लागले कडेन आसा आनी दुसरे कुंकळे जे ज्युडी रिक्षान आसा पुलीस स्टेशनाचे ह्या पुलीस स्टेशनाक खंय तरी हें व्हडली गिराण लागले कडेन आसात. पळय 3 एक्सिडेंट जाले आनी 4 जाण मेले आनी काल एक एक्सिडेंट. दिवचल मुस्लिम वाड्यावयले प्रदूशीत करपी स्टील प्लांटाक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान शो कॉज नोटीस धाडल्या. दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगले. ताणें ह्या प्लांटाची वचून पळोवणी केली. लोक आयिल्ले आमच्या कडेन कंप्लेन घेवन. सो त्या खातीर हांव गेल्लो तेन्ना हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की बाबा सद्या थांबया म्हणून. आनी हांव हाका आमचो पोल्युशन बोर्डाक सांगलेलें की इन्स्पेक्शन करा. तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां. इनफॅक्ट आत्ताच एक 15 मिनटां पयलीं म्हाका तांच्यांनी धाडला. तांच्यानी ताका शो कॉज नोटीस धाडल्या ती धाडला. हांव अजून उगडूंक ना पूण आत्ताच म्हाका मोबायलार आयला. आनी शो कॉज नोटीस तांच्यांनी अकॉर्डिंग टू पोल्युशन बोर्ड चेअरमॅन महेश पाटील
तांच्यांनी म्हटलं थोडे गोष्टी वायलेट केला, थोडे करूंक ना म्हटलं, शोकाज नोटीस धाडला. वी हॅव टू गिव हिम अ नॅचरल जस्टीस आसता, म्हणजे आमी कोणाक अशेंच बंद कर म्हणून सांगना. शोकाज नोटीस दिल्यार 15 दीस पळोवचे पडटात. ही हॅज टू गिव आन्सर्स. कळ्ळें न्ही. मेन टायम हांव डेप्युटी कलेक्टराक सजेस्ट केला की पोल्युशन बोर्डाचे मशिनां धाडून हांगा दवरा आनी ताचेर आमकां सगळें कितलें पोल्युशन जालां तें बसतलें. इफ इट इज इन लिमीट वी कॅनॉट स्टॉप यू. आमकां धंदेकारी जाय, लोकूय जाय. कायद्यान कोण करता ताका कोणूच बंद करूं शकना आनी वी वील नॉट स्टॉप इट. 10 म्हयने जाले हांव केन्नाच थंय वचोंक नासलो. लोकांची कंप्लेंट आयला म्हणून जालें. इफ इट इज नॉट इन लिमीट ही हॅज टू फॉलो वॉट एवर लिगली. इफ यू फॉलोज जाल्यार म्हाका दिसता काय आमकां काय प्रॉब्लेम आसता, म्हणजे आमच्या लोकांक आसतले. लोकांच्या हाच्या खातीर हांव थंय गेलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. चिंचणी पंचायत वाठारांतल्या 2 वॉर्डांतली जमीन हायवेच्या रुंदीकरणा खातीर घेतले अशें नोटिफिकेशन येयलां. आदी सुवात गेल्याच हें एडिशनल एक्विजिशन. तेका लागून ह्या वाठारांत चिंतेचें वातावरण तयार जालां. पंचायतीन खाशेली बसका घेवन चिंता उक्तायल्या. चिंचणी ग्रामपंचायतीची खाशेली बसका निकतीच जाली. नॅशनल हायवे 66चे चिंचणी वाठारांत रुंदीकरण जावपाचें आसा. ते विशींचें नोटिफिकेशन 14 जानेवारीक जाहीर केलां. हाचे आदीं बरीच जमीन रुंदीकरणांत गेल्या. आतां परत आनीक जमीन घेवपाक सोदतात. पंचायतीन ह्या गोंधळाचेर बोट दवरतना ग्रामसंस्थेक केन्नाच विचारांत घेनात असो आरोपय केला. हायवे टॉपिक डिस्कस करपा कारण 14 तारखेर ऑफ जानेवारी नोटिफिकेशन इश्यू जाला फॉर एक्विजिशन ऑफ एडिशनल लँड फॉर द नॅशनल हायवे 66 हेजे एक्सपान्शनाक. आता पहिले आमकां ते सांगताले विदीन द एक्वायर्ड लँड कोतले म्हणून. सो विदीन द लँड एक्वायर्ड कोतले जाल्यार आनी एडिशनल लँड कित्या जाय पडले. कोण सांगिल्ले ते लँड घेवपा जाय म्हणून. ते सांगता कन्सल्टंटान सांगिल्लें म्हणून. कन्सल्टंट आनी डिपार्टमेंट कितें, कन्सल्टंट सांगत दिल्लें डिपार्टमेंट कोता, ओ डिपार्टमेंट शूड कम टू द पीपल एंड देन डिसायड कितें करया तें. आमगेलो माजी चीफ मिनिस्टर आसलो पर्रीकर, उगडास कोता तेजो. तेणें आमकां आपयल्यान आमगे आयकिल्लें तरीच कितें प्रॉब्लेम म्हूण. पूण कांय कारण तो आमचे भितर ना आयज. पूण तेगलो सरकार चलता. पूण हे आमगे आयकपा पासून सोदनाय. कितली आमी रिप्रेझेंटेशन दिली. हे पयली एक्सपान्शना आनी हे आतां डबल धक्का एडिशनल लँड एक्विजिशन विच इज सरप्रायझिंग एंड शॉकिंग ऑल्सो. सो हेजेर कितें जाल्यार PWD मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टरान हेजे कॉग्निजन्स घेवन आमकां कॉन्फिडन्सान घेवचे गांवच्या लोकांक. आमगे 2 वॉर्ड्स इफेक्ट जाता. वन इज दांडेवाडो एंड वन इज मानफोड. उपसरपंच शर्मिला ग्रासियेसान बायपासाचो पर्याय सुचयला. वॉर्ड 1 आनी 2 घरां वतलीं. लोकांच्यो भावना जोडिल्ल्यो आसात जाल्यार पंच कॉलियन परेरा सांगता जाणटे भियेल्यात. तांच्यो अडचणी जाणा जावन घेयात. मुख्यमंत्र्यान गंभीर दखल घेवची. My humble request to CM, you ply on this route to visit your sister. You know how thickly the houses are over there. And also to the speaker, Mr. Ramesh Tabadkar, even you ply on this road every day, practically every day. Please, I ask for a bypass. That's the only solution. Because if now you all have acquired new land, okay? And now if the highway goes this side, we have lot of sentiments for our land. The houses that we live in, that are old people, we cannot afford at this present rate to buy new land, to build new houses. So please, my request to CM, PWD Minister Mr. Nilesh Kabra, please do visit our constituency, especially ward number 1, ward number 2, where the highway passes, and it will be a total destruction. We don't want another Kortalem over here. Please have mercy on us and spare us, and we want a bypass. सगळ्यांक तुमकां रिपब्लीक डे. केरीत भाशेन आमचे सगळो गांवचो लोक वॉर्ड 1 रिप्रेझेंट करता. केरीत भाशेन तांची घरां आसा थिंगा डेन्सली पॉप्युलेटेड आनी ते एरियांतल्यान हायवे आमी करता तेन्ना नदर तुमची आसतली फ्युचराक कितें आसा तो डेव्हलपमेंट करूं तुमी कडेन आनी एक्विजिशन करीत तर आसतले. सो एक अनदर सोल्युशन तुमी मातशें पळोवंक जाय. बायपास जाता जाल्यार तो करून फुडें सोदचें. मातशें उपकार करून तुमी येवचें त्या जाग्यार ऑन द सायट आमी पळोवया कितें ऑप्शन मेळटा तें पळोवंक. आनी केरीत भाशेन आतां लँड एक्विजिशन जायत आसा आनी एक नोटीस तांकां पावलेलो आहा आमच्या भावांक. सो ते म्हणटात ते सिनियर सिटीजन. सो ते म्हणटात
पणजे वचपाक टायम तांकां पावपाना. इट्स नॉट फिजिबल फॉर देम टू रीच. सो उपकार करून मातशें मार्गावन तांचे हियरींग तेमी ते सबमिशन करूंक जाताले अदीक बरें जातलें. गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायकराव, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव जिल्लोधिकाऱ्याचें कार्यालय आशिल्ली कोमुनिदादची इमारत कड्डम जाल्या. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान सरकारी खर्चान तिचे दुरुस्तीचेर विचार चलयला. गोंयांत अजून जायते कडेन प्रशासन पोरण्या बिल्डिंगांतल्या कचेऱ्यांनी कारभार चलयतात. दक्षिणेत अश्यो कांय इमारती आसात. मडगांवच्या दक्षिण गोंय कोमुनिदादाच्या 6 दसका पोरणे इमारतीचे दुरुस्तीची गरज आसा. PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालान कोमुनिदाद बरोबर चर्चा केली आनी प्रस्ताव दवरलो. इमारत सरकारी खर्चान बांदून दितात, तातूंतल्या आस्थापनाचो रेंट तुमी घेयात. सालसेत ब्लॉकाची मिटींग आशिल्ली कोमुनिदादीची फॉर द कन्स्ट्रक्शनचे आमचे बिल्डींग जे आसा ताका सोल्युशन काडपाक. आय व्हेरी क्लियरली एज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड हिम तांकां सगळ्यांक दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल दे वील बी 3 पार्ट्स ऑफ द सेग्रिगेशन. एक एंटायर बिल्डिंगाचे इन्क्लूड इलेक्ट्रिकल वायरींग आनी बिल्डिंगाचे एस्टिमेट जातलो. तेजे पयलीं एक सॅटर्डे आमी तेंचे आनी आमचे टिमीचे इन्स्पेक्शन दवरलां. जे तेणें एक्स्ट्रॅक्ट एस्टिमेट काडला आनी इलेक्ट्रिकल वांगडा हे काम आसा तेका कंपोजीट एस्टिमेट एक करतले, पाट करचे ना. तितून भितर ताका एडमिनिस्ट्रेटराक सांगला आनी कलेक्टराक सांगला की तेंची 40 मेंबर्स आसा सालसेत ब्लॉकाचे, तेंचे बिल्डिंगा आपय मिटींग आपय उल्हासबाबू आशिल्लो आनी तितून भितर तेंचे मिटींग आपोवपाक लायलें. ते मिटींग हाडटरी ते कंट्रिब्यूट कशें करतले ते सांगतले. बट अदर सायड हो तेणी कॉमेंट मारले की 7 वर्सां हेच चालू आहा. सो वी हॅव एज मिनिस्टर पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट I have decided that we will go ahead with the process of tendering. Contribution तेजे पैसे ना अशें ना, तेजे पैसे खूब. हांवूय कोमुनिदादीचो भाग आसा, नागवा कोमुनिदादीचो हांवूय फाटीं प्रेसिडेंट जावन हांवूय मेंबर आसा, तितूय हांगाय आसा. सो हाव टू कंट्रिब्यूट टुवर्ड्स इट दे हॅव टू टेक अ कॉल. बिल्डींग गव्हर्मेंटाक नाका, आमची बिल्डींग आमचे कडेन आसा ती पुरो. पूण ते जर सांबाळपाक शकना तेन्ना गव्हर्मेंट वील टेक अ कॉल टू टेक इट अप. बट आज जे मिटिंगेन सांगला दे वील ऑल कंट्रिब्यूट. वी वील रिपेअर अँड हँड इट ओवर बॅक. What to do with the building, how to do about the building, it is for them to decide. दक्षिण गोंय कोमुनिदाद फोरमचो अध्यक्ष फ्रँकी मोंतराय मिडियाकडे उलयलो. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान दवरिल्ल्या प्रस्तावा विशीं ताणें म्हायती दिली. आयकात. बिल्डींग सारकें डिटोरेटेड आसा आनी अर्जंटली इट रिक्वायर्स रिपेअर. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान मिटींग दवरल्या टू डिसायड द वे फॉरवर्ड. कित्याक तो म्हणटा कितें एक पाट तो एक स्टेटमेंट करता की बिल्डींग गव्हर्मेंट रिपेअर करतलो, मागीर आमी स्टेटमेंट करता आमी रिपेअर करतलो. सो ही वॉन्टेड टू नो द आवर इंटेन्शन. सो आमी ताका क्लियरली सांगलां आमचे सावथ गोवा कोमुनिदाद पळय आसा ते आमी करपाक सोदता म्हणून. बट तो इन्सिस्ट करता कित्याक कोमुनिदाद बिलोंग्स टू द बिल्डींग बिलोंग्स टू द कोमुनिदाद ऑफ सालसेत. सो तो म्हणटा कितें सालसेत बिल्डींग बिलोंग जाता तर तुमी सालसेतीच्याच कोमुनिदादीन कंट्रिब्यूट करून तुमचे सालसेत कोमुनिदादीनूच करूंक जाय. सो वी हॅव एग्रीड. तांणी आतां पयलो एस्टिमेट पळय केल्लो. सो तांणी आमकां दाखयल्लो इट इज 2 crore 83 lakh. सो तांणी एक एब्स्ट्रॅक्ट म्हणून दाखयल्लो रफ एस्टिमेट. सो आमी तांकां सांगलेलें एक प्रॉपर एस्टिमेट कर अलॉंग वीथ आयटम वायज स्पेसिफिकेशन. कितें कसले आयटमाचे कितले रेट जाता ते आमकां दाखय म्हणून. ते 2 जानेवारी केले ते आयज पासून आमकां ताणें दाखोवना. सो ताणें आतां इंजिनियराक सांगल्या, एक्झिक्युटीव इंजिनियर आशिल्लो ताणें तांकां सांगलें आतां 10 ऑन सॅटर्डे 10 o'clock एक मिटींग दवरल्या आमच्या मदल्या. so that we will go there on the site and discuss all the works to be done. And within 7 days तो estimate दितलो. तो estimate दिवन एडमिनिस्ट्रेटर आमचे मदीं परत मिटींग आपयतलो. ते एस्टिमेट डिस्कस करून ते कंट्रिब्युशन कशें करपाचें तें पळोवपाक. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. ह्या सप्तकाचे अखेरेक तापमान थंड उरतलें. 2 डिग्रीन तापमानात उणाव जातलो. गरमी सुरू जावचे आदीं भायर भोंवपाक फावो तो वेळ आसा. शुक्रारा वातावरण थंड उरतलें. फांतोडेर कांय वाठारांनी धुकें पडटले, जाका लागून प्रवास करतल्यांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस उरतलें. नेटान घोळपी वारो आनी अशांत हवामानाक लागून बोट धन्यांनी गुजरात दर्यादेग वाठारांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. 30 तारखे मेरेन हवामान सुकें. शुक्रारा फांतोडेर धुकें.
शुक्रारचे चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस. आयतारा उण्या तापमानात 3 डिग्रीन उणाव. बोट धन्याक खाशेली जतनायची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोगासचो.